आठवें फळ पवित्र आत्म्याचे 8वें फळ ते जावन आसा बळेपण, ह्युमिलिटी, बळेपण. हे कुटुंबांनी बारीक गरजेचे देणे, देवाचें देणे पवित्र आत्म्याचे फळ. देखून कोणेय इन्कार करूंक जायना. जर आमची कुटुंबां सुरक्षीत आसचे, आमची कुटुंबां बेसांवाची जायचे, आमची कुटुंबां देवाचे आशिर्वाद पडलेली जायचे जाल्यार हें बळेपण म्हणलें एक देणे, देवाचें देणे आनी पवित्र आत्म्याचें फळ आमच्या जिवितांत एकल्याच्या इंडिव्हिज्युअल जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत ते जारी जायचे, त्या दळा ते रुथा जायचे. देखून हाचे खातीर आमी मागचे. देखून कोलोस्येकारांक बरयल्लें पत्र सांगता 3रो अध्याय 12वें वाक्य, Colossians chapter 3 verse 12. देवान विंचून काढलेली तुम्ही. बळ्या देवान विंचून काडलेली तुम्ही. देखून आज कुटुंबाचे दीस आमी आज कुटुंबा खातीर मागचो दीस. कित्याक ही सगळीं कुटुंबां तुमची भुरगीं जावं दी, तुमचे कोण लाईफ पार्टनर जावं दी, या तुमचे आवय बापूय जावं दी, तुमी विंचून काडूं ना, देवान विंचून काडलेली तुमकां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून देवान विंचून काडलेली तुम्ही पवित्र आणि ताका मोगाची. पवित्र, आमी पवित्र आणि ताका मोगाची. देखून कणवळायचे, दयाळायचे, दीनपणाचे आणि मोवाळायचे आणि सोसणीकायचे. काळीज तुमकां आसूंक जाय. कसलें काळीज आसूंक जाय? कसलें काळीज? कुटुंबांनी आमी जियेता, आमी एकसुरी जियेना. एकल्यांक आमकां एक कुटुंब म्हणलें आसा. कुटुंब नासतना कोणी ह्या संवसाराक येवना, डायरेक्ट आयिल्लो कोणी ना. जेजू सयत कुटुंबांत जियेल्लो, कुटुंबांत जल्म गेल्ले. देखून एकल्याचे आमचे जिवीत कुटुंबांत आराम जाता. देखून कुटुंबांत असल्याचें काळीज कशें आसचें? पयलें कणवळायचें, एकामेकाक कणवळाय आसचें. गस्तांत असल्यान तांची बिरमत पावचे, आमी कणवळायचे, दयाळायचे, दया दाखोवंक जाय कोणायकी, आनी दीनपणाचे आनी मोवाळायचे आनी सोसणीकायचे. 5 टायपाचें काळीज आसा. हे 5 टायपाचें काळीज एका मनशाक आसचें काय? कणवळायचे, दयाळायचे, दीनपणाचे, मोवाळायचे आनी सोसणीकायचे. देखून हातूं ही देणी आटापून आसा. देवाची देणी देवान दिवची, पूण पवित्र आत्म्या मारिफात दिवची. देखून आमचे काळीज आज कशें आसचें? आमी पवित्र, आमी जल्मातना पवित्र, आमी जे कितें सैमाच्या पाताक असले आमच्या बावतिजमा मारिफात गेला. आमी पवित्र भुरगीं आसतना आमी कितली इनोसंट आसता. पुरा मागीर न्ही बळबुद्यो सुरू जावच्यो 10 वर्सां उपरांत न्ही. पयलीं आमी बरीं आसता, सक्कड बारीक बरें. कितलीं भुरगीं, कितले आमकां भुरग्यांक पळयतना खुशी जाता, तांच्या कडेन कळटना, तांच्या कडेन उलयतना खुशी जाता. एका टायमार आमी त्या भुरग्यां बरीं आसले. आज कितें व्हड जातना आमी कित्याक बदलले? आमी कित्याक आमकां हें संवसाराचें अटॅचमेंट चड जालें? कित्याक आमी दुडवासो आशा आकांक्षा धरली? कित्याक आमी वडपण ते आशिल्ले? कित्याक देवा थंय येवंक आमी आशेवना? देवा संगता रावंक आमी कित्याक आशेवना? देवाची जिणी, देवाची कितें सैम तें आमी कित्याक आपणावना? आज मस्त समस्या. हाका कारण देव न्ही, आमीच कारण जाल्ल्यान. देखून देव आमकां सांगता आमी पवित्र, जल्मातना आमी पवित्र आसल्या आनी ताका मोगाची जावन आसल्या. आज देवा मुखार आमी मोगाची जावन आसा, पूण पवित्र सांगेन हांग म्हणून आमी परीक्षा करून पळयचें कशें आसा गे म्हणून. देखून एफेसकारांचें पत्र सांगता 4थो अध्याय 2रें वाक्य, एफेसियन चॅप्टर 4 वर्स 2. सदांच लान्वीक. सदांच तुमी लान्वीक जाय. तुमचें व्हडपण देवा मुखार दाखयनाकात, कुटुंबांत दाखयना. तें गरजेचें न्ही. तुमचें लान्वीकपण दाखयचें म्हणटा. आणि तुम्ही बोळी जायचे, सादी बोळी देवाक पळोवंक शकतली म्हणटा. जीव आसतना, मेल्या उपरांत न्ही, मेल्या उपरांत पळोवची दुसरी गजाल. जीव आसतना देवाक पळयचे जाल्यार आमी ह्या संवसारांत सादी बोळी जायचे, बळेपण आसाचे मनशां थंय. देखून बोळी आणि सोसणीक इल्लेशा डबाडबा करणं. एक कालें कितें एक भावान म्हळें, भयणीन म्हळें, डबाडबा करून रागार जावन कोणाक रंबारट करनाकात तुमी. देवाचे योजन नाही मगच्या बरें. हे सैतानाची काम आमच्या जिवितांत रंबारट करून कुटुंबा पाड करची. बाबामध्ये, भोपण्यामध्ये, गहू बैलामध्ये, भुरग्यामध्ये, मायसुनेमध्ये पुरा वेगळा सारखं घालचे, फूट घालचे. सैतानाचे काम मगच्या बरें. सैतानाक एंट्री तर दिवनच आमच्या कुटुंबात. कित्याक आमी मोगान पळय. देखून देवाचे उतर सांगता सदांच तुमी लान्वीकायेन चला, बोळी जाया आनी सोसणीक जावन चला. एकामेकाचे चड उणे
तुम्ही मोगान सुधार तुम्ही मगान सुधार सुनोरा मगान सुधार काल्याग कोण अस्कत निगी पुरा कोण भाग्यवंत आसात कोण संसाराक भाग्यवंतपणी आयिल्ले कोणी ना पूण आमी पवित्रपणाक आपोवणें दिलां देवान आमकां पवित्रपणाक आपोवणें दिलां भाग्यवंतपणाक आपोवणें दिलां देखून सोंसणीक जाय ना इल्लेशें इल्लें सोंसून व्हरा भाव भयणीक सोंसून व्हरा आवय बापायक सोंसून व्हरा सुनेक इल्लें सोंसून व्हरा मांयक इल्लें सोंसून व्हरा जायतें आसा कुटुंबांत कितें एल्लर मनेय दोसे तूते म्हण सांगता हे गादत आसा हर एकल्या तुमच्या घरांत पळय करा पळय पळय ताका दंपळांतलो पळ आसा तुमच्या घरा तशें हर एका कुटुंबांत ओले पुरा संगती आसातच देखून देवाचेर फाती आनी दवर न्हू ह्यो संगती आमच्या जिवितांत लनविकाय बोळी आनी सोंसणीक जावंक पुरो तुज्या कडेन कोरड आनी आस्त आसा जावंक पुरो ती कोणाक मरतना काय व्हरता ते ना न्ही कोणी वर्णात मगच्या भावानी बहिणी कितें तो जो मन धरता त्या दुसऱ्यांच्या वांट्याक वेता म्हणटा पवित्र पुस्तक उपदेशाचें पुस्तक क्लियर सांगता मगच्या भावानी बहिणी दुसऱ्या अध्यायान कितें ना 22व्या वाक्यान सांगता सगळें कितें तूं जोन दवरताय पळय तें सगळें तुका मेळना कित्याक दुसऱ्यांच्या वांट्याक वेतले म्हण सांगता देखून आमी समजून काणगेचे देखून जाकोबाचें पत्र सांगता 4 अध्याय 6वें वाक्या जेम्स चॅप्टर 4:6 सांगता पूर्ण तो दिता ती कृपा आणि ती वर्ती देखून आमी लनविकान चल्ल्यार बळेपणान चल्ल्यार एकामेकाचे सोडून कित्याक मोगान सुदर्शन वेल्यार तो दिता ती कृपा देव म्हाका आनी तुका दिवची ती कृपा आनी की वर्ती जावन आसा ह्या पासत पवित्र पुस्तकेच मुळा मगाच्या भावानी बहिणी बायबलांत तर बरयून घालेलें आसा देव गरव्यांक मुखार व्हरता मुखार रावता गरव्यांक मुखार रावता पूण कालत्यांक कृपा दिता तुम्ही जर मरियमाचें कीर्तन तुम्ही वाचला लुकाच्या वंजलान पयल्या अध्यायांत मरियमाय इतरू उतरां सांगतात गरब्यांक सगळ्यांक दुस्पट आयल्या म्हणटात उंच आसतना बसलेल्यांक सकला गेल्यांत म्हणटात आनी सकला आसल्यांक उंच स्थानार उबारल्या म्हणटात देखून कोण बोळी पळय तांकां उंचलें स्थान मेळटा कोण बोळी पळय तांकां देव वयर उबारता जर तुझ्या ते घर वा अहंकार आसा त्या दुडवाचे जाऊन दी तुझ्या घराण्याचे घर व्हडलें बांदला आनी काळें बांदला तें परा गरजेचें न्ही देवाक तें गरजत ना म्हाका बरी हें कितें आमी चिंता पळय संवसारी परा चिंता सांगता देखून लुकाच्या वांजेलान सांगता देवाक हें सगळें पिशेपण म्हणून जें कितें आमी चिंता आमी बरें म्हण चिंता तें देवा मुखार पिशेपण गय देखून देवाक कितें जाय तें आमी करीचें पिशेपण घाले करचें देखून आमी समजून काणगेचे देवाचें उतर सांगता पूण तो दिता ती कृपा आनी की वर्ती जावन आसा ही कृपा आमी जोन सांगीचे ह्या पासून पवित्र पुस्तकाचें मुळां देव गरव्यांक मुखार रावता आनी पूण खालत्यांक कृपा दिता कोण खालते जाता व्हळे जातात तांकां देवाची कृपा मेळटा देखून ही कृपा आमी वगडावची नाका मगच्या भावानी बहिणी सा पावलूचे उतरान तुमी वाचल्यार कळटा सा पावलूक मस्त कश्ट आसले ताणें सुचलेतले कश्ट कोणें सुसूनात ताणे मारले ताणे केल्ले इतले मार कोणें खावनात तितले आपोस्तलां पैकी सड्ड मार केल्ले पूण जेजूच्या सांगता तो नातुलो जेजू जिवन जाल्या उपरांत मागीर जेजून ताका विसरून काडलेलो जाल्यार सकट आपोस्तलांच्या गिसड तो वावुरला म्हूण सांगता पूण जाल्यार इतलें पुरो आजापाणी अद्भुतां करतालो सा पावल ताचे तुवाले वर्ण पिडेस्त ताका पडल्या पिडेस्त बरें जाताले ताची सावळी पडल्या पिडेस्त बरें जाताले पूण ताच्या पाठीच्या कानांत एक दूख आसली खेदाळत गुण करूना जेजून मस्त पटी मागले पूण जेजून सांगले आळे म्हजी कृपा आसा तुका पुरो देखून आज ती कृपा आमी जोन काणगेचे देखून पिडा गुण जाता चलता तेंपुरा एक गाडी बेता आजापाणी अद्भुतां जातात मस्त जातात कांय प्रॉब्लेम ना पूण कृपा आमचे ते उराचे कृपा आमचे ते उरयचे ल्हासराकी जेजून मेल्ल्यांतलो जिवन केलो 3 दीस कुसल्याक जिवंत केलो पूण मागीर प्रत्येक लाजार मरोवं विधवेच्या पुताक जेजून जिवंत केलो विधवीक एक सांगात दिलो पूत एकलोच पूत तो सांगात दिलो पूण मागीर तो मरोवं जायराच्या धुवेक जिवंत केले मागीर ती मरोवं जायत्या कडकारांक तेणें जेजून गुण केले मागीर ते मरोवं ते पूण हे पुरा तात्कालीक म्हाका बघून आमी हिलींग आशेवच्या चड इच्छा की देवाची कृपा आसाचे ती कृपा म्हजे ते आनी तुजे ते असल्यार आमची कुटुंबां करेक्ट रितीन देव चलोवन व्हरता देखून कृपेची भुरगीं आमी जायचे देवाच्या कृपेन भरलेले घराणे आमचे जायचे देवाच्या कृपेन भरलेले कुटुंब आमचे जायचे देवाच्या कृपेन भरलेले आमचे भाऊ बहिणी जायचे देवाच्या कृपेन भरलेले आमचे आवय बापाय जायचे देवाच्या कृपेन भरलेली घोव बायलां जायचे देवाच्या कृपेन भरलेली आमचे भुरगीं आनी नातरां जायचे ही कृपा आमचे ते सदांच उरता म्हूण सांगता जाकोबाचें पत्र सांगता 4 अध्याय 10वें वाक्य जेम्स चॅप्टर 4:10 सांगता सोम्या समोर सदा तुमकां खालती करा सोम्या समोर आमी हर एक दीस सोम्या समोर आसता आमी सोम्या सांगता आसता
एक मागण्यान सांगता मेळटना एकामेका कुटुंबान सांगता मेळटना एकामेका एकवट आमी दवरतना एकामेका आमी जेवण करतना एकामेका आमी मिसाच्या बलिदान पेटयतना आराधन करतना सोम्याच्या मुखार आमी आसता देखून आमी आमकांच आमी खालती करूंक देव आपण दिता सोम्या समोर तुमकांच तुमी खालती करा आणि तो तुमका उंच आणि उबारतलो त्या दळा मात्र तुमकां तो उंच उबारतलो मस्त जणांक पळया थोड्यांक वन्नी मस्त पिडा शिडा आसा गांठ दूख आसा पेंकाट दूख आसा पुरा आसा तर दिंबी घालूंक जायना ओके दिंबी घालूंक थंकल्यांनी एके फावटी पळया इगर्जे भितर दिंबी घालनात उबे रावतात एक आराधन सक्रामेंत जाताना एक साश्टांग नमस्कार करूंक ताच्या भितरलें गरव सोडिना असले पुरा मनशां तें आसला ते खंय सुम्या मुखार हांवें घालता जाल्यार सुम्या मुखार कित्याक घालते जावंक जायना गे तो देवाचो देव खंयचे राय सयत ताच्या पांयांक पडताले व्हडले व्हडले राय साऊल राय देवाच्या पांयांक पडतालो अब्राम बाप देवाच्या पांयांक पडतालो दावीद राय येदो व्हडलो झुजोन जिखलो मनीस देवाच्या पांयांक पडलेलो सामुएल राय देवाच्या पांयांक पडतालो हर एक जेरेमिया जावं दी येदो व्हडले एलिया जावं दी एलिशा जावं दी येदो प्रवादी सयत देवाच्या पांयांक पडटाले आमी काल तांच्या व्हड म्हूण चिंतावंक गे आमी कित्याक आमकां कलते जावंक देवा मुखार जायना गे देखून हें कलतेपण आमी शिकूंक जाय म्हूण सांगता पेद्रूचें पयलें पत्र 5 अध्याय 5वें वाक्य अशें सांगता 1 Peter chapter 5 verse 5 तेच परी तुम्ही तरणाट्या आजकाल तरणाटे आज आमची भुरगीं इगर्जेक वचोंक आयकनात मागणें करूंक आयकनात घरांत तेर्स म्हणटना आमची तरणाटी भुरगीं भायर बसतात आनी काले मोबायलार असतात आनी काले ह्याच्या विशयान मस्त व्हिडिओ तुमकां मेळटे आसात आजकाल पूण सर्वेस्पोर देव कितें सांगता तेच परी तुमी तरणाट्यानो भुरग्यानो युवजनानो तुमच्या वडिलांक तुमच्या वडिलांक तुम्ही खाल जाया जी कोणाची आवय बापय आसात पळय जावंक पुरो तुमची आज भुरगीं जाल्यार तुमकां नात्रां जाल्यार तुमची आवय जिवंत आसा तुमचो बापूय जिवंत आसा जाल्यार तांकां तुमी खाल जाया तांच्या गरजांक तुम्ही पावा तांकां बरेंकन पळया म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता तुमचे कालें कामां तुमचे हें वते आवय बापायक व्हरून आश्रमांत घालचे न्ही आवय बापायक पळोवंक तांक आसा ज्या भुरग्यांक ते व्हडले भाग आवय बापायक पळोवचे जर हे भाग तुमी इन्कार करता जाल्यार खंडीत जावन हे समस्या परिहार जावचे नात म्हूण सांगता तेच परी तुमी तरणाट्यानं तुमच्या वडिलांक खाल जाया तुम्ही समेस्त लानवी काय पांगर लानवी काय तुम्ही समेस्त देवा मुखार आवय बापाय मुखार लानवी काय पांगोर न्हू एकामेकाचे सेवक जाया एकामेकाचे सेवक जाया पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा देव हंकार्यांक पयस करता देव हंकार्यांक पयस करता पूण खालत्यांक आपली दया दाखयता खालत्यांक आपली दया दाखयता पळया जो कोण खालती आसा तांकां देवाची कृपा मेळटा जी कोण खालती आसा तांकां देवाची दया मेळटा देखून बळेपण आमी ह्या संवसारांत आपणायचे बळेपण त्या पवित्र आत्म्याचे फळ 8वें फळ आमचे ते रुत जावचे खातीर आमी एक दीस मागचे देखून आमचे कितें आसा गर्व आसा अहंकार आसा आनी कितें आसा दुडू आनी भांगर ते खंयचेय तुका प्रयोजनाक येना देवाचे उतार सांगता तुमच्या दुडवा वरवीं तुमच्या आस्तबदका वरवीं जायते इश्ट करून काणगे म्हणटा इश्ट करून काणगे म्हळ्यार साल्वासाच्या वाटेक त्या भुरग्यांक हाडा जायतो लोक आज मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकां कितें बघता आज कितले सगळी आत्मे नासाच्या वाटेर आसात कितले सगळी लोक जेजूक आनीकी वळखना जेजूची परिचय ना तसल्यांक आमी परिचय कर दिवच्या बदलाक आमची कंपाउंड आमची गडां आमी सेफ दवरून आमी बसल्या आमी पुरा सेफ म्हणटात सेफ आसलें सेफ पुरा काण सोडलां देवान आज जी कोरोना आयली ती सेफ नात कोणी घरा भितर रावल्यार खंय गेल्यार ती सेफ नात देवान रक्षण केल्या शिवाय देवान आमचें प्रोटेक्शन केल्या शिवाय खंयचें प्रोटेक्शन तुमच्या कामाक येवचें ना मगच्या भावा आनी भयणी देखून देवाचें रक्षण आमकां गरजेचें संवसारांत जिवचे खातीर देखून आमी हंकारी जावचे नाका बगार आमच्या कुटुंबांत आमी खालती जावया आनी ते दाळा देव आमकां दया दाखयतलो इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 7 अध्याय 14वें वाक्य इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 7 अध्याय 14वें वाक्य हे अशें म्हणटा आणि ज्या लोकाचेर म्हजें नांव उलो मारलां ज्या लोकाचेर म्हजें नांव उलो मारलां तो लोक खालतो जायत जाल्यार तो लोक बळो जायत जाल्यार म्हज्या लागीं मागत जाल्यार आनी म्हज्या लागीं मागत जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार म्हाका ते सोदीत जाल्यार आनी आपल्यो खोट्यो वाटो सांडीत जाल्यार आपल्यो खोट्यो वाटो सांडीत जाल्यार खोट्यो वाटो सांडिनासतना देवाक सोदूंक जायना खोट्यो वाट्यो सांडिनासतना देवाक मोगाक आमी आपणावंक जायना खोट्यो वाट्यो सांडिनासतना देवाची कृपा मेळना खोट्यो वाट्यो सांडिनासतना देवाची दया मेळना देखून खोट्यो वाटो सांडीत जाल्यार मात्र जर कोण खोट्यो वाटो सांडीत जाल्यार मात्र
हांव सर्गार तावन तांकां हांव आयकतलो सर्गार तावन तांकां आयकतलो आनी तांकां बक्षितलो आनी तांकां बक्षितलो आनी तांचो देश आनी तांचो देश पिडेंतलो बरो करतलो. पळया, जर आज आमी सगळे लोक कालते जावन देवा मुखार आयल्यार आमच्यो वाटो वायट वाट्यो सांडल्यार देश आमचो देश भारत देश आज पिडेंतलो बरो करना गे. खंडीत करता मगाच्या भावा आनी भयणी. जायते जाणां मागतात पूण जायते जाणां मागण्याचे ना, गम्मत मारच्यांता जुनी आसात. आनी की लोक परिवर्तन पवित्र पुस्तक सांगता, उगडपणाचो ग्रंथ तुम्ही वाचल्यार देवान इतली पुराय खरगां जाली. चारांत लोकां 3 वांटो लोक बचाव जालो, 1 वांटो लोक सगळो मरण पावलो. जाल्यारय लोक सुदरवलो ना, जाल्यारय लोक आपल्या बाचावाच्या वाटेन गेलो ना म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. आजय तसें जाता मगच्या भावा आनी भयणी. आज आमची कुटुंबा खातीर माग जे आमी कित्याक मगच्या भावा आनी भयणी, आज तूं मागण्या केट्यान जालाय जाल्यार ह्या मागण्या केट्यान जाताय जाल्यार ह्या मागण्यान तूं आसाय जाल्यार तुझे सगळ्या कुटुंब बाचाव करचे तुजी जबाबदारी जावन आसा मगच्या भावा आनी भयणी. तुझे कोण तुवें आज तुज्या कुटुंबा खातीर मागोवन 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 तांकां काही करेक्शन करूंक वचनाका. मारपट्टीत कुटुंबांत कोणाकी करेक्शन करूंक जायना, पूण दिंबेर पडून त्या कुटुंबा खातीर मागतना मगच्या भावा आनी भयणी, हर एक आत्म देव बचाव करता तुजे खातीर. तुका खंडीत जै तसो मुकुट सर्वेस्पर देव सर्गींच्या राजान दितलो. देखून आज जी कोण ह्या मागण्या केट्यान जाल्यात तुमकां एक जी जबाबदारी दिता, तुमकां हर एकल्याक तुमचे कुटुंब बचाव करूंक. कित्याक तुमकां देवाची वळख आसा, देवा सांगता तुमी आसात, तुमकां मागण्या करूंक कळीत आसा. देखून हे कुटुंब बचाव करून जावं तुज्या मागण्या वरवीं तुजी भाव भयणी, तुजी कुटुंबाची, तुजी आवय बापाय जावं दी, तुजी कोण जाल्यार कुटुंबाची सगळ्यांक देव बचाव करता. देखून लुकाचो वांजेल 14 अध्याय 11 वाक्य सांगता. लूक चॅप्टर 14 वर्स 11 सांगता, आपणाकच वर्त करता जो कोण आपणाकच व्हडलो करता, वर्त करता, ताका देव कालतो ताका करतलो देव खालतो करतलो एक दीस खंडीत. आणि आपणाकच आणि कालतो करता आपणाकच कोण खालतो करता, लानवी खाय आसा, भोळेपण आसा, खालतो करता, ताका देव ताका वर्त देव करतलो. वर्थ करतलो. देखून आमी ह्या सेकंड कॅटेगरींत आसा जे आपणाकच आमी खालते कणकान घेवन देवा मुखार आमी वर्ते जायजे. संवसारांत आमी वर्तेपण दाखोवन देवा मुखार आमी फडकिरे जावंक जायनात. देखून देव आमकां खालते करच्या बदलाक आमीच पयलें खालते जावया. कित्याक आमी खालते जाल्यार, आमी बळे जाल्यार देवाचे आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाक आज आमी मेळटात म्हणून हे मिका प्रवादी सांगता 6 अध्याय 8 वाक्य. मिका चॅप्टर 6 वर्स 8, चॅप्टर 6 वर्स 8. मनशा कितें बरें आणि सर्वेस्पर तुजे कडेन कितें आशेता. हे मनशा कितें बरें आनी सर्वेस्पर तुज्या कडेन कितें आशेता. तुजे भांगार आशेता, तुजी वडविकाय आशेता, तुजे घरदार आशेता, तुजे कितें दुड भांगार आशेता, कांय आशेना. कितें आशेता तो तें तुका सांगला. हें तुका सांगलां. न्याय नीतीचें आचरण, पयलें तुज्या जिवितांत जाय जें म्हणटा न्याय नीतीचें आचरण, विश्वासीपणाचो विश्वासीपणाचो मोग, विश्वासीपणाचो मोग, आर्टिफिशियल मोग न्ही, सैलापाचो मोग न्ही. पळयता मुखार येता ही कर बरें कर नासतात, पटलन जाता फाटल्यान गाळी चवतात, ताच्या सुरी घालची ती बरी न्ही. तयली मनशां आसात वस्तू जाणा. म्हज्या जिवितांत हांवें पळयलां, तुमच्या जिवितांत पळयलां हांगे हांव न्हेना, पूण पळया एक चिंतून पळया तुमच्या जिवितांत असलो अनुभव जाला आसतलो, खंडीत जालो. देखून आमी समजून काण घेया मनशा कितें बरें आनी कितें आशेता देव तुजे कडेन तें तुका सांगला. न्याय नीतीचें आचरण, विश्वासीपणाचो मोग आणि देवा कडेन खालतेपणान सलाप. देवा कडेन खालतेपणान सलाप. आणि हाचे शिवाय दुसरे कांयच तो आशेना. 3 संगती आमचे कडेन, एक न्याय नीतीचें आचरण आनी मुखार एक फाटल्यान एक मोग न्ही, विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन खालतेपणान एक सलाप. देवा मुखार खालतेपण जाय, देवा मुखार खालते जाय, देवा मुखार सरपडया, देवा मुखार दिंबीर पडा. देव वर्थ जावन आसा. सगळी संवसाराचो राज आहा तो, सगळे ताचे तावन रचला. आज तूं आनी हांव ह्या संवसाराक आयला जाल्यार देव कारण नाका, म्हजी आवय बापाय कारण न्ही, ह्या म्हजी भाव भयणी कारण न्ही. ती देवाचें उतर सांगता. एकल्या व्हडल्या भावाक देवान रस्त्यान घे धाकट्या भावाक आदार दिवंक, एका व्हडल्या भयणीक रस्त्यान घे धाकट्या भयणीक आदार दिवंक. देखून हे व्हडली भयणीक जाल्यार धाकट्या भावान व्हडल्या भावाक आदार दिजे म्हणून, व्हडल्या भावान धाकट्या भावाक आदार दिजे म्हणून देवान रचला म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून आमची हर एकल्याची जबाबदारी आसा. जेन्ना आमच्या भाव भयणी सुकतना खंडीत जाता जाल्यार सांगा, आयकना जाल्यार तांचे खातीर मागा, तितल्यांत. देखून
देवाचे उतर गादीचं पुस्तक सांगा 11 अध्याय 2 वाक्य प्रोवर्ब्स चॅप्टर 11 वर्स 2 कितें पयलें येता पळया गर्व पहिले येता हा मनशाक गर्व पयलें येता पटापट येता निर्भाग पाटापाट येता निर्भागपण गर्व ज्या मनशाक आयला ताका निर्भाग एक बांदून दवरली भुती त्या मनशाक देखून गर्वान आमी फुगचे न्ही कित्याक गर्वान गर्व पयलें येता मनशा जिवितान मागीर ताच्या फाटल्यान ताका जैत ना बघा निर्भागपण येता म्हणटा पवित्र पुस्तक कलत्यांकडे पळोवंक मेळटा जाणवाय जोना कडेन कलतेपणान कोण जियेतात पळय तांचे कडेन देवाची जाणवाय पळोवंक मेळटा तांचे कडेन उलोवंक बरें जाता खंडे जावन खंयचे समस्या परिहार करूंक ती शकतात एक खंयचे प्रॉब्लेम आयले ते टॅकल कर मुखार वचूंक शकतात असले संगती देव सांगता गादीचं पुस्तक म्हणण्यो प्रोवर्ब्स चॅप्टर 12 वर्स 15 12 अध्याय 15 वाक्य मूर्ख आपण चलता ती वाट नीट म्हूण चिंता मूर्ख आपण चलता ती वाट म्हूण नीट म्हूण चलता तो ताका गोत्तून तो मूर्ख पूण शाणो मनीस कोण शानो मनीस बूद बूद ऐकता ऐकता कोणाकडे निसार मनीस चलता सानो मनीस कोणाकडे निसार मनीस चलताळे ही वाट खंय वेता की म्हाका आल्या कडेन वसा खंयची वाट घेवन निसारता मूर्ख कलो आपण तो बुदवंत म्हूण चिंता आनी वेता आनी खंय वेता त्या सांगिल्ल्या जाग्याक या ताका जाय जाल्या जाग्याक तो पावना असले संगती देवाचे उतर सांगता प्रोवर्ब्स चॅप्टर 22 वर्स 4 गादीचं पुस्तक 22 अध्याय 4 वाक्य कलतेपणाचे आणि देवबिरांतीचे इनाम कलत्यापणाचे आणि देवबिरांचे देव दिवचे इनाम कसले जावन आसा ग्रेस्त काय मान मान आणि जीवित आणि जीवित खंयचें जाय आमकां गर्वान भरलेल्यांक हंकारान भरलेल्यांक फाल्यां लज मोगाच्या भावानी बहिणी ती लुकसाण जावन वेतली आणि जी कोण देवा खालती जावन चलतात कुटुंबांत एकामेका संतोषान मायेमागन जिवंक पळयतात एकामेका बक्षितात कसली सूख आसल्यार ती सुदर्शन व्हरतात एकामेका उलोवन ते परिहार करूंक पळयतात तसल्या मनशांक कितें देव इनाम जावन कितें दितलो एक ग्रेस्त गाय संवसारांत ती मेळटा सर्गींच्या राजांत ती दोनी ग्रेस्त गाय मान संवसारांत ती तुका मान मेळटा सर्गींच्या राजांत ती देव तुका मान दितलो आणि जीवित मेळटा म्हळ्यार संवसारांत ती देवा सांगता जिवंक एक जीवित मेळटा सर्गींच्या राजाचें जीवित मेळटा दोनी कडेन आमी सर्गींच्या राजा माची संवसारांत ती देव आमकां ग्रेस्त गाय दिता मान दिता आणि नवें जीवित दिता कीर्तनाचो ग्रंथ 25 अध्याय 9 वाक्य सांगता साम चॅप्टर 25 वर्स 9 सांगता कलत्यांक तो नितीच्या मार्गान चलयता खालत्यांक मात्र अहंकारांक गर्वांक तो नितीच्या मार्गान चलयना खालत्यांक मात्र कोण बळी आसा तांकां मात्र तो नितीच्या मार्गान चलयता तो चलयता आमी चलचे न्ही आमकां जाय जाल्ल्या कडेन ताका जाय जाल्ल्या कडेन तो आमकां चलयता नितीच्या मार्गान तो चलयता दुबळ्यांक आपली वाट शिकयता दुबळ्यांक आपली वाट दुबळी कोण अंतस्करणी दुर्बळी पयशान दुर्बळी म्हूण सांगना देव कितलीय तुम्ही जर ग्रेस्त गाय असो बरोबर पूण अंतस्करणी ती दुर्बळी तसल्यांक आपली वाट दाखयता कोण अंतस्करणांत भोळेपणान आसात कलतेपणान देवा सांगता जी येता तांकां देव वाट दाखयता आणि खंयच्या समस्यांनी तो संपण पडल्यार ताका भायर काडटा मगच्या भावानी बहिणी देखून आमी देवा सांगता जिवंक आमी शिकायचे बेश्टेन तरी काल्याक समस्यांनी रेवडून पडचे आमी जायते पटी आमचे समस्ये बेश्टेन तरी संवसार येतावन येतात आमचे तावन येतात आमच्या मध्ये असल बुदवंत म्हणटात बळे तांचे तावन येतात कीर्तनाचो ग्रंथ सांगता 149 अध्याय 4 वाक्य साम्स 149 वर्स 4 कित्याक सुरेशपूर आपले परजेचो मोग करता आमचो मोग करता सुरेशपूर आपल्या परजेचो मोग करता आमचो मोग करता तो आमकां तो सांभाळता दुबळ्या धाकट्यांक तो जैताचो मुकुट दिता दुबळ्या धाकट्यांक तो जैताचो मुकुट दिता दुबळी धाकटी देवाचें उतर सांगता दुबळी धाकटी कोण 8 बागेन तुम्ही वाचल्यार कळटा कोण ती दुबळी धाकटी म्हणून देवा सांगता कोण आनी की देवा सांगता ग्रेस्त काय आशेवची म्हळ्यार देवाची कृपा आशेवची देवाचो मोग आशेवचे देवाच्या बक्षणे आशेवचे देवाच्या पवित्र सकत आशेवची देवाचें बळ आशेवचे हे सगळे एक दुबळ्या धाकट्यांक आमी तो जैताचो मुकुट दिता देखून आमकां ह्या संवसारांत धरलेलो उद्देश कितें म्हळ्यार आमकां हांगा संवसारांत जिवंक हांगा मरून हांगा न्ही आमकां संवसारांत धरलेलो उद्देश जैताचो मुकुट आमी जोडीचे म्हणून देखून तो मुकुट जोडीचे जाल्यार संवसारांत आमी वावर करीचे संवसारांत आमी देवा सांगता जिवंक आमच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक आमकां शिकयचे रोमाकारांक बरयलें पत्र 12 अध्याय 16 वाक्य रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 16 अशें सांगता
सगळ्यां ते एकाच रितीन चला. हे सगळं तूं हें काल घुसपट गोंदळ करनाकात तुमी या कितें पार्शालिटी करनाका तो तो वो ना एक सगळ्यांच थंय एकाच रितीन चला एकाच रितीन चला. तुम्ही गर्वी जावचे तुम्ही नाही. गर्वी जावचे नाही. साध्या भावंडा साध्या सांगता भावंडा सांगता एका मनान एका जियेया. मनान तुम्ही जियेया. आपणच बुद्धवंत म्हणून लेखी नाकात. आपणच बुद्धवान म्हणून लेखी नाकात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र सांगता 2 अध्याय 3 आनी 4 वाक्यां. फिलिपियन चॅप्टर 2 वर्स 3 and 4 अशें आमकां सांगता. स्वार्थाक पडून स्वार्थाक आपल्याच स्वार्थाक पडून वा पोकळ दवलते खातीर आनी पोकळ दवलती इल्ले आस्त बदीक जमा करून दवरया म्हणून पोकळ दवलतीक कसलेंच तुम्ही करी नाकात. कसल्यान तुम्ही करिनाकात. जमोन दवरनाकात म्हणटा कसल्यान तुम्ही करिनाकात. बघार खालत्या मनाचे जावन खालत्या मनाचे जावण. हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हणून तुम्ही हेर नाका. तुझे भाव तुझी बहीण तुझी आवय तुझी बापय तुझी बायल्या तुझो घोवया तुझी भुरगीं तुझी नात्रां हेरांच्या की बरी म्हणून तुम्ही चिंता. हेरां तुमचे प्रास. तुमचे प्रास बरी कितें हेरांय तुमचे प्रास हांव तू बरो म्हण हेरांय म्हजे जागी बरी आसात. कितले जाणां आमी सांगता बेटे आमी मस्त मागण्या बेश्टें तें बरो मागण्या आमच्या की कितली चड मागण्याची मनशां कितलीं आसात गोत्ता गे. बायलान कांय दाखयनात ती बायलान कांय दाखयनात. तांचे कडेन उलयल्यार कळटा तांचे डेप्थ कितलें आसा गे म्हणून. पवित्र पुस्तकाची समजण कितली आसा देवाचें उतर कितलें दंड मापान तांचे कडेन बरोवन आसा. तांचे कडेन पर्सनली उलयल्यार मात्र कळना कोणी आपली देणी आसा ते ती बायलान दाखयनात मोगाच्या भावान भयणी. देखून तुमकांच तुमी तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेका हेरांक तुमचेच स्वंत आदाय पळय नाकात. बगार हेरांचें बरेंपण तुमी सदां हेरांकी बरें करूंक प्रयत्न करा. एक आमी सांगूंक जायना सांगल्यार कितें म्हळ्यार मस्त पाड जाता. देखून थोडी संगती आमी चिंतून पळयल्यार कळटा. तुमी चिंतून पळया ते जाल्यार कळटात. मातेवाचो वांजेल 20 आणि 3 अध्याय 11 आणि 12 वाक्या. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 11 and 12. तुमचे भितरलो जो कोण चड वरतो तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणे तुमचो साखर जाय. ताणे तुमचो साखर जायचय. जो कोण आपणाकच वर्तो जो करता कोण आपणाकच वर्त करता ताका देव कलतो ताका करतलो. देव खालतो करतलो. आणि जो कोण आपणाकच आणि कलतो जो कोण करता आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो ताका देव करतलो. वर्त करतलो. देखून आमकां संवसारांत ती वर्ते जायचे सर्गींच्या राजांत ती वर्ते जायचे. देखून आमकांच आमी खालते करूंक जाय म्हूण सांगता. जाकोबाचें पत्र सांगता 4 अध्याय 14 and 16 वाक्या. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 14 to 16. फाल्यां कितें घडतलें तें फाल्यां तुमकां कळीत ना. कितें घडतलें तें तुमकां कळीत ना. म्हाकाय गोतना तुमकांय गोतना. फाल्यां सकाळीं आमी उठता हांव हांव कोणाक गोतो पूण आमकां भावार्थ आसा. सकाळीं नाश्त्यांक काले म्हण रातीन तांदूळ घालून किरोवन दवरता हांवें फाल्यां सकाळीं गरजेन तितलो भावार्थ आमकां आसा. पूण कोण उठटा कोणाक गोतू आसात गे. देवाचें उतर सांगता फाल्यां कितें घडटा तें तुमकां कळीत ना. म्हाकाय कळीत ना तुमकांय कळीत ना. तुमची जिणी म्हळ्यार कितें. तुमची जिणी म्हळ्यार कितें. थोडोच काळ दिश्टी पडचे थोडेच काळ आमी ह्या संवसारांत दिश्टी पडचे आणि उपरांत मायाक जावचे दुरे बरी ती दुरे बरी आमी मायाक जाता म्हणटा. थोडेच दिसांचे आमचे जिवीत. देखून टोटल 3 दिसांचे जिवीत म्हणून सांगता. एक गीत आसा न्ही 3 दिसांचे जिवीत म्हणून. 4 दिसांचो संवसार हो 4 दीस. एक दीस तुका जल्मोवंक, एक दीस वाडोवंक, एक दीस मरोवंक. इतलेंच आमच्या जिवितांत आसता. देखून पळया जल्मोवच्या आनी मरच्या एक दीस आसा पळय तो कितलीं वर्सां आमकां नेना. तो देवाचें उतर सांगता 1000 वर्सां म्हळ्यार देवाक एक दीस म्हणले बरी. एक दीस एका घडये बरी. देखून ती कितलीं वर्सां म्हज्या जिवितांत दिल्यान तुज्या जिवितांत दिल्यान म्हाका आनी तुका कळीत ना. हे दोळ दिल्ले हांव आमकां देवा घरकां दिचें. फाल्यां कितें जाता आमकां गोत्तू ना. पूण इतलें आमी जाणा जायचे आमचें जिवीत दिश्टी थोडेच काळ दिश्टीक पडचे आनी उपरांत मायाक जावचे दुरे बरी ती. बदलाक तुम्ही म्हणूंक जाय. बदलाक तुमी म्हणूंक फावो. कितें म्हणूंक फावो. सोम्याची खुशी वय जाल्यार मियाची खुशी वयल जाल्यार आमी हें तें करूंक वांसून उरतल्या. हाच्या बदलाक तुम्ही उलयतात हंकार आणि बाडाय तसली बाडाई केदाळाय वायट. तुका पळयता म्हणटा तुका सोडिना. तुका सोडी थोडी म्हणटात इतले भोगसूंक तयार येतना मेल्यारय सोडिना म्हणटा. मरूंक जाल्यारय तयार आसात सोडूंक तयार ना. अली पुरा उतरां आमची कली पळय दी पुरा अहंकाराची उतरां न्ही गे बाडायाची उतरां न्ही गे. केदाळाय वायट
देखून आमी जिवितांत आसतना आमी एकामेका बक्षीचे जावंक पुरो म्हज्या भावातय ह्या तुज्या भावातय ह्या तुज्या भयणीतय ह्या म्हज्या भयणीतय ह्या तुज्या आवयतय ह्या म्हज्या बापायतय ह्या तुज्या बापायतय कांय वायट उणें चड उणें घडटा भुरग्यांतय सुनेतय मावातय ह्या सासू मायतय ह्या खंयचेय वायट चड उणें घडटा तें सगळें आमी भोगसूंक आमी हागें दवरल्यार औचित्यक मरण आयल्यार कालें बक्षांनी मेळोंक आमकां मेळत गी कुमसार जावंक अवकाश आसा गी आजकाल कुमसार येना देखून 17 घेवचे आमी थोडी संगती आमी मोतीन धरीचे देखून फिलिपिकारां बरयलें पत्र सांगता 2 अध्याय 5 ते 8 वाक्या फिलिपियन चॅप्टर 2 वर्स 5 to 8 तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन देखून जावन पयल्या सुवातेर आमच्या कुटुंबांत आमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जायचें सैमान तो देव जावन आसलो तरी त्या त्या समासंपणाक तो लब्धून रावलो ना पगार मनशासारको जावन आमचे सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन देव जावन आसलो राय कालच्या दिसा आमी जेजू रायचें फेस्त आचरण केलें तो राय जावन आसलो जाल्यार पळय गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाक पूर्ण खाली केलो कांयच ताणें दवरलें ना आमकां ग्रेस्त करच्या खातीर तो दुबळो जावन गोट्यान जल्मलो आनी आमकां रावळ्यारान जल्म दिले आमकां बऱ्या हॉस्पिटलांत गी बऱ्या घरांत गी बऱ्या नर्सिंग होमांत गी थंय आमकां जल्म दिलो पूण तो खुद्द जावन एका गोट्यांत कवनेर जल्म घेतलो ताणें कित्या खातीर आमकां ग्रेस्त करच्या खातीर मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाक खलतो कर्ण मरण केदोळ सर मरणा पर्यंत आपणाक खलतो कर्ण मरणा पर्यंत तो विधेय जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून जेजूचें खलतेपण जेजूचें बोळेपण कितलें बोळो खलतो पिलाता मुखार येलो जाल्यार जाप काडली ना ताच्या अधिकाऱ्या मुखार गेलो ताणें जाप काडली ना बगार तो देवाक खलतेपणी देवाची योजना देवाची प्लॅनां कितें ताच्या जिवितांत जारी जावंक आसली कितें प्रवाद्या मारिफात सांगलें जारी जावंक आसलें तें संपूर्ण केलें ताणें देखून म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत धाडला म्हजें आनी तुजें येवजण जारी करच्या खातीर न्हय बगार देवाचें येवजण म्हजें आनी तुज्या जिवितांत जारी करच्या खातीर तें कितें म्हणून हांव इना तुमी इना मागया आमी आमचें जिवीत कितें आसा ह्या कुटुंबांत जावं दी या आमच्या घरांत जावं दी ते भावा भयणींत जावं दी या आवय बापाय जावं दी या आमच्या भुरग्यांतय जावं दी या आमच्या सुनांतय या मांव मावयतय कोणातय जावं दी ते बऱ्या तरेन जिवंक खलतेपणान आनी बळेपणान हें जिवीत सार्थक करूंक जेजू कडेन आज आमी मागया आनी सर कुटुंबां देवान आशिर्वादीत जाल्लीं आमची कुटुंबां जावं दी म्हणून आज विशेश तरेन आमी मागया